आजी मेघल बहिणी कसं करतो तसं आहे चक्कीच्यानं दाखवतं ती करतं सत हय 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 आणि तो आमच्या प्रिय मित्र त्यांनी घरच्या बाकेस हा 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 असं मुरमुळ येत तसं सॉलिड झाला मला तो नव्वद द्यावे लागतं एक नंबर गाईस गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग 9 घंटे जल 7:39 आज सॅटर्डे आणि आज म्हाका वॉकिंग क्लासेस 8 घंटेक म्हळ्यार म्हगे स्टुडंटाक खंय भायर वचचें आसा आनी ताणें म्हाका रिक्वेस्ट करून 8 घंटे दवरला ताजे खातीर हांव जस्ट तूं उठयला आनी अम्माक आतां च्या आनी ब्रेड दिला अम्माक सांगलें तूं आतां ब्रेड खा मागीर तुका 9 घंटा मागीर तांणी कोण दिता आतां 1 घंटा फ्री आसा ताजे मागीर लंच करचें आसा अरे बापरे आज फुल हेक्टीक शेड्यूल केन्ना करचें कशें पळय आतां अम्मा सांगता एक काम कर तुका वग्गी वचचें आसल्यार पुलाव करी प्रॉपर लंच करचें जायना म्हळ्यार केन्नाच न्हय अशी शेड्यूल आसता न्हय तर ताजे खातीर पुलाव करता पळय आतां कशें करचें अम्माक आतां ब्रेडांनी च्या दिला ती आतां तांणी भितर आसा म्हळ्यार ती गोल घेवचें आसना नाजाल्यार तिका 9 घंटा मागीर म्हळ्यार मस्त वेळ जाता आज फिजिओची डॉक्टर वापस 10 घंटा येतकीर आतां हांवें रेडी जाता क्लासा खातीर आनी मागीर म्हळ्यार तर जस्ट आतां म्हगे क्लास जाल्यार हांव आतां ब्रेकफास्ट करता आसा अम्मान सांगलें की रुलाव करी म्हळ्यार आतां ती फिजिओथेरपिस्ट येता न्हय ताजे खातीर तर फटाफट करता रुलाव फंड घालता उद्दा दवरला हो 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 रुलाव फंड घालला आतां ह्या करपत आसा ताजे खातीर आतां फटाफट उद्दा रोखोया नाजाल्यार आनी करपत आले वाव तर हांगा रोल रेडी जाला सुपर चलो आतां आमी ब्रेकफास्ट करुया अम्माक दिता हांव हांगा आतां पुलाव खातीर रेडी करता सर पुरा जाला आतां डॉक्टर आयल्या ते तिका फिजिओ करता सर तो आतां म्हाका वच्चाकय आसा ओगी आतां 12 घंटा वच्चें आसा पळय आतां तर आतां फटाफट हांगा वतावन आसा सोडयता कांदो टोमॅटो पुरा चॉप करता कुकर धुवन दवरलो ते हांगा पुलाव खातीर मसाला आनी पुलाव रेडी केला तांदूळ घालतोस तो पुलाव कोण जाला पळय आतां कशी जल्ला करून म्हाकाय गोतना हांगा आतां तांदूळ ते बॉयल करचें दवरला ओ क्या बात है हा 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 सुपर एक नंबर जाला गाइस हे बड़ा वेजिटेबल पुलाव क्या बात है सुपर जाला हा 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 एक नंबर गाइस अशें दिसता की हांव आतां जेव हांव एक काम करता जेवून घेतास मागीर न्हांवचें वता मागीर म्हाका क्लासा वचचें मागीर त्या गडबडीन जायना म्हाका चलो हांव आतां जेवता अम्माक निमगे तर जेवता की ना करून नाजाल्यार तिगे खातीर दवरता डब्याक हाडून मागीर ती तिका जेन्ना जावका तेन्ना ती खाताली अम्मा तुका आतां ओके ती मागीर की आतां तिका जस्ट फिजिओथेरपी जाल्या ती आतां आराम करता सर चलो ठीक आसा चलो हांव आतां जेवता आनी अंडा बॉयल जाता आसा चिकी बॉयल जेवो मागीर पळया हांगा आतां अम्माक लंच दिता आनी आज चिक्केस न्हय चिक्के स्पायसी जाला गोतना म्हाका कशी आनी अम्माक हें दिता एग तर आज लंच रेडी जाला आतां अम्मा दिवया हांव जेवून जाला तर अम्माक दिवया आनी मा लंच आनी आज म्हाका गोतना चिक्के स्पायसी जाला आसतलें कशी जाला मा जाला न्हू तिका चिक चिक जाला सोड न्ही बदल जाला ना तितलें काय ना आतां खावन पळयता कोणा घालता आनी इतलें तीक म्हणटा ना मागीर पळोवंक हांव वचना ती आतां जेवता हांव आतां बाय सरून क्लासार Later that same evening. एक जस्ट अर्द घंटा पूण घर कडेन आयलो आनी म्हाका थोड्या ब्लॉग एडिट करचें बसलो नाजाल्यार रात्री वेळ ते जाता कितले जाता तितल्या म्हळ्यार आतां म्हाका 7 घंटा वापस क्लास आसा आज सॅटर्डे भायर वचून आयलो मागीर आतां सांजवाळचे घर कडेन क्लास आसा आनी म्हगेल भयणी आयल्या आज म्हगेल भयणी कसन करता तसं वच्या किचनात दाखयता कसन करता ताजी ती करता आतां मटन तर आतां मटन हाडला तिणें तर आतां मटन करतली ती म्हाका करचें येना तिका करचें गो तूं पळय आतां ती कशी करता करून हांव दाखोवचें जायना सॉरी म्हगेलो क्लास चालू आसतना पळय आतां ती मटन करता म्हळ्यार अम्माक मटन खावचें सील करून ताजे खातीर ती आतां मटन करतली तर थोड्या वेळान ती आतां जस्ट आयल्या भितर आराम कर रेस्ट करता सर थोड्या वेळान ती प्रिपरेशन करतली आनी मटन आज एक नंबर मटन तर तिने हाडला आतां चिक्की आसना तिंबोच्या दवरया म्हळ्यार
फ्रिजर असेल ना ताजे खातीर जस्ट मी गेले इथं क्लास जेल्लो हांगा तो आनी हांगा मटन ऑलरेडी जेल्लो हांगा हांव क्लास घेता घेता इन कोण जाल्लो हांगा हय 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 पळय मटन कशी वेळा रेडी जावचे आसत आनी तो आमगे प्रिय मित्र धन्या घालच्या बाक आस आनी हांगा आतां चपाती करतास सॉलिड क्या बात है हा 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 कसं पोरमोडत तसं जाल्यार आनी म्हगे भयणी चमकली जेवन हांव म्हगे क्लास घेता तसो म्हाका उलोवचें मेळना चड तर तीन वचना मटन करून दवरला गायस होय 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 क्या बात है सुपर एक नंबर बापरे सॉलिड आतां म्हाका जेवचें आसा जेवणी सॉलिड जाला यार कसं पोरमोडत तसं आहा हा 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 एक नंबर गायस चाप्स आनी पुरो आसत पळय चाप की गोत ना मन तूं खाली हाड्डो की कसं नाही ॲक्च्युली गोत सोय मटन असना म्हाका हाडच्या येना तांणी असनो कसं करता गो तूं आंगडीची तांणी असनो कोणाक गोत ना न्हू कशी मटन घेवचें तांणी लायक कोण असनो हाड्ड पुरो असनो घाल सोडता ती मांस आनी घालना ती तर असनो म्हाका ताजे खातीर हांव हांगा देखून हाडचें वचें मागीर भयणीन ऑनलायन ऑर्डर केला तेवें गोता तांचो मांस असेल का ना तेवें गोता म्हाका आतां पळोवया हांगा सॉलिड जालां म्हळ्यार तोंडा उद्दा येयला आतां कसं गोता आतां पळोवया आतां कशी टेस्ट जालो करून आय होप तिने चड तीक करनी अम्माल जेवण जेवया अम्माला वचून निमगुया कशी रिव्यू तिकडे जेवण जाल्ला अम्मा जेवण जाल्लो तुगेले कशी आशिल्लें मटन लायक आशिल्लें हां लायक कोण खाल्ली वय त्राण येत नव्हतं पांया खातीर खावका न्हय हय तशी खावचे पांय समज खावका म्हणा वय न्हय हय पांय समज जावका जाल्यार पांया सोप पिवपा आतां रिकवरी जावका न्हय बगी हय खा गो कांय ना आरामसेर खावचे पिवचे आरामसेर एन्जॉय करचे ना बरोबर ना आतां हांवें वचून एन्जॉय करता मटन अँड चपाती हांव आतां जेवता चपाती केल्या तिणें अम्मा तीन खाल्ली की ना ती वेज जेवण चमकल्या तो ग्रेवी असनो मस्त असो तर आतां तें सांबाळ दवरची ग्रेवी मंडे खातीर मंडे कोण करता अच्छा मंडे मागीर केन्ना खावची तें वेनसडे वे डायरेक्ट ओ म्हळ्यार ते एक स्पेशल आमगेले एक आसता न्हू एक म्हळ्यार बिरयानी कशी आसा ग्रेवी ते आतां लायक करून वचना फ्रिजा भितर दवर का खाणू मागीर सीदा वेनसडे खावपा येता आतां वेनसडे खावची वेदे अय्यो पांय काय आमी खायना ती सोमार खायना पळया कसं म्हणटा चलो ठीक आसा आतां डायरेक्ट वेनसडे चलो ठीक आसा ग्रेवी आसा ग्रेवीचे लायक करून बिरयानी करचे आनी तुमकां गोत ना आमगेले फेवरेट बिरयानी मटन लायक करून अंडा विंडा घालून न्हय हा ना अंडा बॉयल करून घालून सांगा ती बॉयल करून कट करून घाली म्हणा बिर्याणी जाल्या नंतर संध्याना चलो त्यांची हे करता बट ते पुरो वेनसडे कर गायस एक नंबर मटन केला म्हगेल्या भयणीनं सुपर टेस्टी लेस स्पायसी जशी जावका तशींची मगर सुपर आशिल्लें एक नंबर आशिल्लें तर जेवून हांव वचना मागीर एडिटींग करच्या बसलेलो तर आतां जस्ट फिनिश जाल्लें केन्नाय आतां मगर तरी 1 घंटे न्हिदता ना म्हळ्यार व्लॉगे टायमार येवकाना तर मागीर पुरो खाम कोर न्हू क्लास घेवन मागीर पुरो लंच बिंच पुरो कोर न्हू मागीर हांव रात्री बसता एडिटींग करच्या खातीर म्हणजे त्यांची एक बेस्ट टायम म्हळ्यार पुरा दिवसाची पुरो काम कोर न्हू म्हळ्यार एक रिलॅक्स जाता न्हू मागीर पुरो फूल फोकस हांव व्लॉगांतूय घाली येता कसन जावका त्या दवर येता थोडे क्रिएटिविटी करी येता तर ताजे खातीर हांव लास्टा दवरता पूड कशी मदेंतू हांव बसता आशिल्लो मदेंतू करता आशिल्लो मागीर क्लास आशिल्लो क्लासाक वता आशिल्लो विंगड कसं काम आसता त्या करचें वता आशिल्लो मागीर वापस येवन बसता आशिल्लो तर आतां हांव पुरा एका पटी म्हळ्यार बसली न्हू तर पुरा फिनीश करून मागीर उठोवचें तर आतां त्यांची आतां जस्ट जाल्लें आतां हांव अपलोडा दवरता आसा चलो आतां हांव मस्त आतां टायर्ड जालां तर हें अपलोड करता आनी ताजे मागीर हांवें न्हिदता आनी आतां हांव व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो बाय गायज टेक केअर गुड नाईट